नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो कोंकणी परमाळू हे आमगेल कार्यक्रमाक आज जी आमकां सोयरे म्हणून हांगा उपस्थित जावन मेळ्ळ्याची होन्नावरचे अंतोलेचे सानगांव मंकी थंयचे प्रसाद डी रेवणकर. नमस्कार. नमस्कार. तुमकां स्वागत. तर हांगेल एक सांचो परिचय हांव हांगा करून दिता आनी ताजे नंतर आमी तांगेले उलोवचे सुरू करें. हांणी मूळ होन्नावरचे मंकी गांवचे शारदा आनी देवीदास रेवणकर हांगेल सुपुत्र. आतां तांणी कामा निमित्त बँगलोरात निवास करता आसाचे. तांगेला विशेष म्हळ्यार आतां पळय देवान अनेक प्रकार कला सृश्टी केल्या. तांतू आसक्ती दाखोवन त्या कलेन तरबेज जावचे विशेष. तशीची पेन्सिल लेटदारी चंद करून एनक्राविंग करून अनेक कलाकृती तयार केलेले श्री प्रसाद डी रेवणकर हांणी आजी हांगा आयल्याची. तर तांणी TCS कंपनीन काम करता आसाचे आनी आशील वेळो मेळील वेळांतू तांगेल हो हव्यास सूक्ष्म कला म्हणटा ताका ताचे खातीर दिता आसाची. मिलीमीटर सायजाची मूर्ती करची तांगेल विशेषता. इतले सूक्ष्म कला साकार करतना एकाग्रता संयम आणि कौशल्याचो मेळ जावनू जावका. विशेष म्हळ्यार इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स 2024 हांतू हांगेल नाव दाखल जालें. हांगे बद्दल आनी इतले माहिती आमी तांगेले उलोवन घेवया. तुमकां अनेक पण स्वागत. तर म्हाका दिसता साधारण वयाचे खंयचे वर्सारी तुमी हे कले कडेन लक्ष दिवच्या सुरू केले, इंटरेस्ट घेवच्या सुरू केले? सर्वप्रथम धन्यवाद, नमस्कार. नमस्कार. म्हाका अवकाश दिल्ल्याक. आणि हे मायक्रो आर्ट हांव स्टार्ट केल्ले सानपणान स्टार्ट केला. हम्म. सानपण म्हळ्यार 7th 8th स्टँडर्डाच्यान स्टार्ट केले. हम्म. मागीर तेन्ना कितें आमकां प्रोत्साहन आसिल एंड ऑल्सो हांव तशी सेक्यूर करता नाशिल्लो. करचें दवरचें कर न्हू चिके लुप्त जावन गेले, ती क्षीण जावन गेली. वय मागीर म्हळ्यार आत्ता कालान तू चेडू कसल्यान की इंटरेस्ट घेता म्हण भितर आमी आवय बापूय ताच्या मागशी पडताच. हय, ताका आनी खंयची कोचिंग दिवची की हय, ताका आनी हे करतात. तेन्ना तशें नाशिल्लें. आमी आमगेल कल आमी एकल्यान करत हय, उरचें. हय, बरोबर आसा. हय. हां. तेन्ना आतां कितें तूं अकाडेमी भितर वतात न्ही, वय. खंयचे कलेंत वता. हांव तशें म्हणून ड्रॉइंग करता, पेंटिंग करता, बाकी इतरे कले, क्राफ्ट्स ओट्ट करता. हं. जाल्यार इंटरेस्ट येईल म्हाका कितें तरी युनीक आसता म्हणून. हां. कसन तरी युनीक ओट्रू पेंट करता, ओट्रू वय. ड्रॉइंग करता, स्केच करतात. एक युनीक आसता म्हणून हांव हें कंटिन्यू करा म्हूण केल्लो. आनी आतां एक 4-5 वर्सां जाले आय एम सेक्युरिंग इट एंड स्टोरिंग इट इन अ सेक्यूर्ड प्लेस. तशें जालें काय तर म्हजे कडेन आतां एक 350 वयर आसा मागीर आर्टिकल्स. हां. आणि थोडे आर्टिकल्स फ्रेंड्स लोकांक हुट्टहब्ब, वाडदिवस जे आयत, लगीन जे आयत, मूंज जे आयत अशें कितें तरी उरलेलें. हां. तिंका एक हांव केल्लें आर्टिकल दिवचें. आनी आमगेले मठा स्वामीक दिला. हं. फ्रेंड्स लोकांक दिला. ऑफिसांत HR, मीटिंग, मॅनेजमेंट तांकां येता न्हय, हं. क्लायंट्स येता तांकां एक कर दिवचें. तेणी खुशी भोगतात आनी दे वय. अप्रिशिएट मी. सो आय लायक इट. हं. एक मनाक आनंद पावता. वय वय. हय. हां. आत्तावरके तुम्ही खंयचे मूर्ती तयार केल्याची साधारण सांगा. म्हाका दिसता तुम्ही ती 300 वयरी असं म्हणता. तितले काय सांगचे जायना. एक महत्वाचे खंयचे केल्याचे अशे? सर्वप्रथम हांवें केल्ले गणपती. हं. सर्वप्रथम गणपती रुपेच केले हांवें. गणपती वय. सण सुरू नव्हे वय, ಒಟ್ಟು वय, वय, विघ्न वय, वय. विनाश. विघ्न निवारक तोची आणि वटू तो त्याने दिवचे. सर्वप्रथम कसं केलं गणपती 1 सेंटीमीटर गणपती केले. हं. ते आम्ही केलं म्हळ्यार विश्वकर्मा गणपती म्हणून. ते भांगरा काम करचे गणपती केले. हां. त्यानंतर एक विश्व गणपती म्हणून केले. हं. तो म्हळ्यार अशी न्हिदून असता. हं. कान दवर न्हिदून असता. हं. ते 1 इंचांत केले. ते 1 इंच रुपेच की अच्छा. रुपेज 1 हं. इंचांत केले. ते डाय कास्टिंग म्हणतात. हं, हं, हं. ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುವುದು ते केले. त्यानंतर मागीर सानसाನ करता गेले फर्स्ट स्टार्ट केले पेन्सिलांतू इडगुंजी गणपती. हं. म्हळ्यार आमकां मंकी गांवाचे हय हरणावर लागीं. लागीं आमगे इडगुंजी वय. ती. तेच इडगुंजी गणपती केले. त्यानंतर आमगेले मठा स्वामील केले, वादिया स्वामील केले. त्यानंतर अशी दत्तात्रय मूर्ती केले. हं. अशी एक करता गेले. हनुमंत केले हं. आणि त्यानंतर एक प्रेरणा अशी येयली म्हाका आणि राम पट्टाभिषेक जाता आशिल्ले अयोध्यांत. ते एक 4 दिसा पयले ते एक रामाला एक मूर्ती केले. हं. आणि ते प्रयास केले लोकांक म्हण एक नमस्कार भंगेचे एक हात एक केले. हां. एक धनुष बाण एक केले. तशी सुमार देवी, लक्ष्मी केला हं. आणि माळसा केला. सुमार केला. कृष्ण केला. एक कृष्ण केला. ते तुमकां अळते म्हळ्यार एक हुडिदा तितली हुडिदा की सान आसा.
अबा 3x4 3 into 4 पळोवंक लेगीत पळय हे दुर्बीण जावप. जावका ते 3 into 4 तेच मागीर ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ सान आर्टिकल केले पळोवच्या दूर मेळना तुम करच्याक कसो ते हांव बी तशीची हांव करता बी मागेले ओन टूल्स असता हा ओन टूल्स सुवो नाईफ ते हा तुका घेता हय. आणि हांव ते वॉच मेकर ग्लास आनी असता ते आमी दोळे दवरून ते करचे अच्छा अच्छा हा तुमका हे तुमगेल कल पळोवन अनेक संघ संस्थांना सन्मानित केला तर ते खंयचे एक तुमका याद आशिल्ले तशे खंयचे आसाचे एक आमगेले युवक संघाचे दैवज्ञ युवक संघाचे एक हे सन्मान केला आणि एक दैवज्ञ बेंगळूर संघाचे एक त्यांनी एक सन्मान केला आणि मग ऑफिसांत आमच्या ऑफिसात परत एक सन्मान केलाची आणि सुमार लोकांना सन्मान केला आणि म्हाका कितें म्हळ्यार एवरीवन अप्रिशिएट्स मी वय ते युनिक म्हणून एवरीवन अप्रिशिएट वय करता वय ते म्हाका खुशी जाता बरोबर आसा तर पहिलेंदान केलेले कलाकृती तुम्ही म्हणता तुमकां सानपणांतल्यान हाची आवड आशिल्ली तर पहिलेंदान तुम्ही केलेले हे कलाकृती तुम्ही एक कणीन साठवून दवरल्यावे पहिलेदान असे एक ताचे संचय करून दवरला की ना कितें संचय कंदवरनी हम्म, तेन्ना तितली इम्पॉर्टन्स गोतनाशिल्लें म्हाका हम्म. इट इज अ युनिक म्हणून इम्पॉर्टन्स म्हणून हा गोतनाशिल्लें करचे तशें दवरचे नाजाल्यार मागीर कोणाक तरी पळयले मागीर दिवचे पळयले ते मोड गेले हा ओ उडायचे आणि एक करचे डेलिकेट असतं ना ते हम्म. तशी करता गेले तशी लुप्ती जाता गेले ते तर आता म्हाका कशें दिसता वय तेन्नाच्यान दवरल्यार हजारार आता हजार गट पावतले जाताले हजार गट जाताले आणि कशें जाताले म्हळ्यार तेन्ना ते पेन्सिल वायट करता रे म्हूण सवताले ते एक आशिल्ले पेन्सिल बरोचे आशिल्ले ते तशे न्ही आशिल्ले म्हूण आतां बी इवन आतां आज बी हांव एक कलाकृती करता म्हणाली पेन्सिल मस्त सूक्ष्म ते हा, ಆಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸ ಗೆತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೆಡ್ ಮೋಣತ್ತ ಹಾವ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಕರ್ಕ ಮಾಡಲ್ ಬಿ हा. एक 4-5 पेन्सिल वेस्ट होतात वय न्ही बिकॉज ते ना लेंथ बरोबर आसा आम्ही पेन्सिल शार्प करकले बेगीन लक्ष दुसरीकडे गेलं वत वय ते ते लेड मोडता आणि लेड मस्त डेलिकेट असतं ते ग्राफाईट वय मस्त डेलिकेट असतं त्याच्यामुळे ते बी आणि स्पेशलाइज पेन्सिल घ्या ಒಟ್ಟು पेन्सिल करचे जायना हम्म चिके ते स्पेस असतं हो मग करचे स्पेस मग 3 पुणे स्पेस असतं ना हम्म, 5 स्पेस असतं ते का ड्रॉइंग पेन्सिल घेता वापरचे आणि डार्क पेन्सिल वापरचे मग डार्क पेन्सिल भितर ते ग्राफाईट चिके स्मूथ असतं हो. सो आय कॅन रिमूव्ह इट आउट हम्म. आम्ही कसं हाव कसन करचे म्हणाली लेड असतं भितर आकृती असतं हा बरी ते काढता इतले ते काढ ते आकृती हाडचे हं. तुमगेल काम मस्त नाजूक ताक आयुध मस्त इतलं जाव का की कसं गुतना तुम्ही हाज्या पहिले एक संदर्भार सांगल्या एक 2-3 आयुध वापरता आता ते आमकां डिटेलान सांगा खंयचे खंयचे वापरता ते आयुध म्हळ्यार कसं होड आयुध नाही ते हा एक सुव सुव वय हा आणि एनग्रेविंग नाईफ म्हणून एक असतं हा हा मिळतं ते पेपर कटिंग नाईफ म्हणतात हम्म आणि बाकी आम्ही बांगरा काम कशाला करताय तेच हांव वापरचे आणि ते म्हाका कशी जावका तशी सी एस कट सी कट स्ट्रेट कट म्हणून ते एक कोन असतं एक डिग्री असतं 30 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री तशें कोन असतं हं. तशें करून तिंतूरच हांवें एनग्रेविंग करचे अच्छा चिजल करचे हं. आता सेम तुमकां कशें पळयका म्हणाली आता एक शिल्पी कशी चिजल करता वय तेच प्रमाणांत पण आमगे आमी सांगसान सान अर्थ आमगे सुय प्रेशर अर्थ तशी आमी एनग्रेव करता वच्चे आणि हांव पळयच तरी म्हाका ते मायन्यूट आसना ताका हांव 0.3 ना 0.5 वॉच मेकर ग्लास हांव दवर घेता हा तिंतू पळोवन करचे आणि अशी वेळ आस म्हणून आम्ही आता आमकां एक पुस्तक वाचचे हवे आसू पळय वेळ आस म्हणून आम्ही कारांत वाची तो बसांत वाची तुमगेल तशें नाही त्याची जाग्यार एक पळय बसून करचे पळय आर्ट आहे हें डेलिकेट आर्ट हे वय कितें म्हळ्यार हांव निट्टुसिरू बिडचे बी जायना हा जिगे जिगे जोर श्वास घेता म्हळ्यार बी ते लेड फुटता आणि मागीर पल्स आसता पळय हे हा पल्स बी हे पल्स बी काम करता हा पल्स जोर जाल्यार म्हाका तोंड नाक तोंड करचे जायना ते पाड जावता एक पण ते तोंड गेले म्हळ्यार हम्म. मागीर 4-5 आवर एफर्ट वेस्ट जाता हांवें आनी नेवेन परत नेवेन करपाचें वाह वाह म्हाका एक आर्टिकल करचे 4 आवर पुणे जावता हय न्ही 4 to 5 आवर जावता एक हम्म. दत्तात्रय मूर्ती केले म्हाका तेका 2 दिवस लागले 2 दिवस म्हळ्यार 5 into 5 10 आवर्स लागला म्हाका अबा दत्तात्रय मूर्ती करचे आणि हयग्रीव मूर्ती करचेक बी तेशमुळे ते मस्त त्रास बघून केलो ते दोन्ही स्वामी मठाकच दिवन सोडले दोन्ही मठाकच हांवें प्रेझेंट केला थंय दवरला ते प्रदर्शनात दवरलाचे ते उरो येताल खुशी भक्त जाली लोक पळयताची आनंद भोगची इतलेच वय आत हे तुमगेली सूक्ष्म कला तुम्ही एकल्यान करचे ताका कोणी मदत ना जाल्यार मदत नाशी बी एक सपोर्ट करतलो ताची किंवा एनकरेज करतलो तशी तुमकां कोणी आसले सर्वप्रथम म्हाका हांव आजी याद काडकात तेंगेली हम्म मागीर मानत लोक हम्म
एक संजीव मांत म्हणून आणि नागेश मांत आणि शंकर मांत हं, मग 3 मांत आशिल्ले ते कोण नाच हं, ज्याला तिंगील कले पळोवन म्हाका प्रोत्साह जालें हं, तिने सूक्ष्म कले करचे तान्नेची टूल्स करचे कसन जावं टूल्स तान्नी घेवन हं, करचे हं. आशिल्ले ते म्हाका प्रोत्साह आशिल्ले तेज नंतर आतां घरांत म्हगे ल्हान बी मस्त खुशी भोगता आवय बी खुशी भोगता म्हगेली बायल बी खुशी भोगता हां. म्हगेली दुवा बी मस्त खुशी जाता आनी म्हगेले अण्ण बी अण्ण वटलो खुशी भोगता ए कर रे वय. मुखार मागीर सरपाची तुमकां एक वय सपोर्ट आसा. वय अनेक करी अशी करची जातकी पळय अशी करची जातकी पळय हं. तिने बी आयडिया दिताची आनी हांव बी नेचर पळयता म्हाका वटुलोकू एकम प्रोत्साहाची विलास कामत बी म्हाका प्रोत्साह अरुण योगीराज बी म्हाका प्रोत्साह ಒಟ್ಟು कोण वय. कोण कलाविद आसाची वटुलोक म्हाका प्रोत्साह दिताची नाही बरोबर आसा. हे अगदी रेअर हे उरचे हुट्टू लोकां लागून उरना. हांव बी पयलीं म्हाका तुमगे बद्दल कळ्ळें बी तर केन्ना तुमकां कॉन्टॅक्ट करता आनी तुमगे बरशी उलयता अशें जालें. वय एक विशेष कला ती. कशी करताची? कितलो वेळ घेता की? कसले तयारी उरता की? म्हणून आमकां एक माथ्यांत उरता तें. वय तशी ते खुशी पावता लोक तुमी केलेली कल पळोवन बरोबर आसा आनी तुमकां तो बरो सपोर्ट मेळटा. वय आतां तुमी तावडी थोडेशे सांगले पण एक तुमी कस की करच्या बसल्यात 10 तास घेतले म्हणे नाजाल्यार नॉर्मल 4 तास घेताची. तेन करच्या बसल्या आनी एक 2 तासानंतर ते वायट जाल्या बा. तर कसं उरता तुमगेलें रिएक्शन? थंय सोंड दिता की आनी नव्यान सूर करता की कसं करता तुमी? नाही कसं दिलंय मन डिस्पेट जाता होय. मरळी येता माಡು अर्तास रेस्ट घेता हांव हां. अर्तास रेस्ट घेता हांव तेजे बद्दल कसं नाही बोर्ड वायट करचें वतना हं. बिकॉज कसं जाता पास्ट इज पास्ट जाल्ले कसं करचे जायना ते तशी दवरचे हं, आनी नवीन अटेम्प्ट करचे हं. देवा नाव घ्यायचे ते येता ते मनांत येता यू डू हां, करी आणि हां. छान करचे आणि छान करचे होय. मना येता सेल्फ मोटिवेशन करचे तशी कंटिन्यू करचे मागीर जाता आता हे पेन्सिल लेड चिरकरचे हय ती पेन्सिल एक विंगड उरत की आम्ही कायम ड्रॉइंग काढच्याक लॅक करच्याक वापरची तीची पेन्सिल उरत. मामूली कंचे पेन्सिल जाता हा. ज्याला तिका म्हणते भितर एक क्वालिटी आसा हम्म. एच बी म्हळ्यार हार्ड बॉन्डेड वय वय तांतू करचे जायना तांचे जायना. म्हळ्यार मस्त हार्ड उरता ते ओ पिसर मस्त येता हम्म, ताका चिके सॉफ्ट पेन्सिल घेवचे ना हम्म. 10 एच बी हम्म, 12 एच बी 8 एच बी हम्म, ते चिके सॉफ्ट असता हम्म. आणि एक स्पेस जास्तीत जावका म्हळ्यार कार्पेंटर पेन्सिल म्हणून मेळटा अच्छा. ते 5 mm स्पेस होता 5 mm म्हळ्यार अर्ध सेंटीमीटर हा. ते अर्ध सेंटीमीटर भितर चिके जाग होड असता म्हाका हा, म्हाका जाग हा, होड हा. मेळटा सो तिंता भितर करचे हांव ते स्पेशल पेन्सिल घेवन हांव करचे तुम्ही आता एक पेन्सिल लेड आर्ट म्हणून प्रसिद्ध झाल्याची उट्टू लोकांक दिसता. ते सोन आणि खंयचे हंत करता की तुम्ही मूर्ती? ते रुप्यांत थोडे करले हम्म, हम्म. आणि नकाशी थोडे म्हाका रूढी आसा नकाशी नकाशी म्हळ्यार तगडांतू हा. एम्बोस करचे हा. आता तुमी गळ्यांत घातिल्ले हा. लक्ष्मी ते हा. एम्बोस करचे अच्छा अच्छा. तशबी हा. करता हा, हा. तशे नरसिंहाल एक तोंड केला हम्म, मागीर हम्म. नागाल एक तोंड केला ते हांवें एक ट्रेजर बॉक्स म्हण केला हा, हा. ते करून दवरला ते सेफ करून दवरला अशी सुमार फोटो करता हं. मग ती बी एक कल असतो वय तुमगे वय नंतर. वय वय पेन्सिल स्पेशलायझेशन वय ना हे ते एक्स्ट्रा करिक्युलर चालेल. अयोध्येचे श्री राम मंदिर प्रतिष्ठापने दिवस तुम्ही रामाली मूर्ती तयार केली. वय तो दिवस आमकां सर्व जाणांक एक आनंदा दिवस आशिल्लो. बट्टूच जगा इंडियान कोण कोण आसा तांणी तांगेल मना प्रकार ते भक्ती वय दाखोवन दिल्या. तुम्ही एक तुमगेल मूर्ती करून भक्ती दाखोवन दिली. तर लोकांक प्रतिसाद कशे आशिल्ले ताका? मस्त खूब हें आशिल्लें हां. कोणी पळय आतां मागीर फ्रेंड्स जे हांव फेसबुकांत घातला मागीर वॉट्सएपार स्टेटसांत घातला हं. ते पळोवन ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಕ್ಲೇನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಕರ್ಲು ಹಾಂ. ಇವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ते पब्लिक टीव्हीत बी टेलिकास्ट जाले हां. सकाळी 8 काला भितर टेलिकास्ट जावन गेले हं. ते सुमार लोकांनी बरे हे केले आम्ही ऑफिसांत बी आहे ಒಟ್ಲೋಕ್ मग पेन्सिल प्रसाद म्हणूच आपायचे आता ज्याला कोण पळय ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ पेन्सिल प्रसाद ನೋಡು अशी सांगचे ज्याला ते म्हाका बारीक खुशी जाले आणि म्हाका कशें की प्रेरणा येईल ते आणि तेन्ना अरुण योगीराज आसा अरुण योगीराज म्हाका एक 8 वर्सां म्हाका फेसबुक बी फ्रेंड आशिल्लो तिंगेल काम पळयत आशिल्लो समथिंग आय कॅन डू इट म्हणून तिने करले अरे हम भी कसं तरी करचे जात नाही अळील सेवे म्हणून कसं तरी करचे जात नाही बरोबर. मग ते केले जाले ते साकार जाले मूर्ती दवरला घर आसा मस्त लोक येईल सैरोट पळयताची ಖುಷಿ भोगताची आणि सुमार सेरे हे पळयचे कामगार येताची हय ना. फ्रेंड्स ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ म्हणून हां, शेताची हय. म्हणून ಖುಷಿ भोगताची तेच म्हाका आनंद
तर हे तुमगेल जे एक आता तुम्ही TCS अंत काम करताची. तदनंतर मेळील वेळांत हंत वेळ होता. अशी पूर्ती व्यस्त जीवन तुमगेले. म्हाका दिसता आज बी हांगा टाईम काडकला सुमार हे जाला तुमका. तर ते व्यस्त जीवन मनशाला असताना तो अनेक अनुभवय बी येताचे, बरे वाईट. तर एखादो अशी की अविस्मरणीय अनुभव असले? अविस्मರಣೀಯ म्हळ्याली आता सांगका मला फर्स्ट किती म्हळ्याली 24 तासाಕ್ಕಿಂತ अनेक 2 तास जास्ती आस कशी दिसता. ते जालें. वय. आणि अविस्मरणीय म्हळ्यार हे रामाले केतन केलेली. हं. आणि पयर पोरू इडगुंजी तेर हं. जाताशी. हां. म्हाका मनान तशी जालें इडगुंजी जात्रेक म्हाका तेरांक वचीक म्हाका रजा मेळना. हं. कसन तरी करया म्हणून इडगुंजी गणपती केलो. हां. अरे गणपती केल्यानंतर तेर नाका एक साहन सागवानी पीसेस उठो हाणो सागवानी एक साहन तेर केले 15 हं. सेंटीमीटर तेर केले. हं. आणि गणपती ये टायमामध्ये गणपती करनो ते गणपतीक तेरा बसून हांव आनंद भोगलो. हां. घरांत आनंद भोगलो. होय, होय. ते बरोबर. एक अविस्मरणीय संगती म्हणून होय. सांगचे. आता हे कामानिमित्तान आमको तो होय. वच्चे जायना तुम्ही होय. घरान तो तयार केला. होय, होय. तशी. तर आता तुमगेले थोडे आर्ट केलेले बुट्टो ऐकलंय, पळोवका आता तुमगेले थोडे फोटोज आसाची. हां. ते हांगा स्क्रीनार दाखयतले. ते खंयचे संदर्भारी किंवा कसले हे ते सांग पळय. ओके. हे मागीर इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत म्हाका हं. अवॉर्ड मेळ्ळे. हं. आणि ते वयर तुमकां रो पळोवचे आता. वय. ते इंगेन प्रेसिडेंटाक भेटोवन दिवका म्हणून रेडी केला. ते हं. पुरा स्टेट्साचे एक स्टेट्स ते. हां, हां, हां. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, अच्छा, अच्छा, कर्नाटका अच्छा. तेचे पुरा स्टेट्स ते. हां, हां. आणि लागीं आशिल्ले तंजावूर टेंपल ते. हां, हां, मागीर हां. हे घेवन मागीर दुवीनी हनुमंत करी म्हळ्ळें म्हणून हनुमंत केलें दवरलें. हां, हां, हां. ते अंबारी, दसरा अंबारी अर्जुन गेले नवे वायट जालें नवे. हं. ते एक उडगा सकत ते करून दवरलें. हं. आणि ते सकयल कृष्ण आंबेगाल कृष्ण ते 3 हं. mm into 4 mm आसा. हं, हं. आणि मागीर ते विठ्ठल हं. सकयल हेंगेन तुमी पळयचे ते रामाले मूर्ती आसा. हं. आणि सकयल ते अर्जुन आवार्डी. हं, हं. आणि ते सकयल ती नाना शंकर शेट म्हणून तिने मैसूर सॉरी मुंबई निर्मातृ तिने. हं, हं. आणि हे दिकानी गुकेश आणि चेस्चा बी ते ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ತನ್ ते केले ते अबाबाबा! ಚೆಸ್ ಪಾನ್ಸ್. हां, 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 हां. आणि 1 2 3 4 5 6 मुष्टी म्हणून ते केले. हां, हां. आम्ही कशी यूएस क्लायंट्स आसा आमकां जास्ती. हं. तिंका क्रिसमसाक विश करचे ते एक सांता क्लॉस ट्री आणि ते स्नोमॅन डीर केले. ओह! कडे पयरे G20 इव्हेंट जाले तेन्ना ते वर्ल्ड इकॉनॉमी म्हणून आमी इंडियाचे नी ते करन्सी मार्क केले. हां, हां, हां. आणि आमगेले मूल देवेन हयग्रीव आमकां. हां. ते हयग्रीव मूर्ती एक पेन्सिलान केले आणि वादिराज स्वामीले ते मूल विग्रह ಒಟ್ಟು 3 केले. हं, हं. ते तुमकां ते 5 दिसता न्हय ते कृष्ण ते. अंबेगालो कृष्ण म्हणटा ते. मरे वय ते ते कलरफुल पेन्सिल व्हय? वय कलरफुल हे दिकानी ते हां. नाना शंकर शेट्टी के सकल आसा हां, न्हय. हां, ते हां. 5 एक कॉलेज केला. हां. ते अंबेगालो कृष्ण ते 3 mm into 4 mm आसा. हं, हं, ते हं. हांवें आतां लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड सबमिट केला. व्हय? तिंगचे अप्रूव्हल येवचे आसा. हं. ती अप्रूव्हल येयल्यानंतर हांवें पण अटेम्प्ट करून ते व्हिडिओ करून पेटोवचे आसा. अच्छा. नेक्स्ट आता हे 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 इडगुंजी गणपती. हे इडगुंजी वय, गणपती. वय हां. 7 mm आसा. आतां अच्छा. कशें जाता म्हळ्यार आमकां पळयचे आनी फोटोकू व्यत्यास व्हय. जाता. ते ब्लॅक एंड व्हाईट शेड येता तेका हं, तुमकां क्लीन दिसता ना. हं. तुमी खरे हातान पळयल्यार आनी बेगीन क्लॅरिटी हां दिसता आणि तुमकां. झूम करून पळयल्यार म्हाका दिसता सम दिसता वय, ते. वय, वय. हेच ते गुकेशाक कांग्रॅच्युलेशन करूंक हांवें ते केल्लें. हां, हां, ते हां. 1 2 3 4 5 ते हं, मुष्टी हं, 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 हे हं. करन्सीचे वर्ल्ड ते इकॉनॉमी चेस म्हणून. दिसता. वय, वय, हं. वय. आणि हे तुम्ही कसके इंटरनॅशनल क्लायंट्स खातीर वय ते हां. यूएसांत तांकां हं. क्रिसमस फोड परब म्हणून आमकां हां. चवथी नवरात्री कशी ते तिंक ते परब आसता. हां. आनी तिन वोटलोक अप्रिशिएट केले. हां. तिन क्लायंट बेंगळूर विजीट केले तेन्ना बी हां. तूं अशें करता मरे हांव जाल्यार कर हे फेसबूक घालता आमी पळयता म्हणून तिन सांगताची खुशी भोगताची. सो ते आमगेले वर्ल्ड इकॉनॉमी म्हणून. आतां आमी हं. वर्ल्ड इकॉनॉमी भितर व्हय. रुपय नेवे आकार येयले की हं. आणि इट इज कॉम्पिटिंग विथ ऑल व्हय. लंडन युरो, डॉलर्स युरो, येन व्हय. युरो ಒಟ್ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ करता तेज तरी एक उडगा हं. तरी करून दवरलें. हे एक इलेक्शनाक ಒಟ್लोक वोट घालया हां, आणि हां. whom you select is what you select म्हणून. हां. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ म्हणून ते हं. दाखयचे आणि विजय संकेत ते 2 करून ते ಒಟ್ಟು हं, हं, हं. पब्लिश केल्लें. हे कर्नाटक बिंग हां. कर्नाटक कन्नडिगा जावकाची. हां, हां, आणि हां. हांव एक 2-3 गव्हर्नमेंट ऑफिसर वांगडा मीट करचे गेल्लो. हं. तेन्ना तिंका हे अशें कर्नाटकाचें हें करून दिल्लें. हं, हं, आणि हं. तांणी बी एक 4-5 करून दी म्हणलें तांकां करून दिलें हांवें. हां, हां. तिनका ते तिंगल टेबलार थोडं दवर घेतला हं, चांग हं. आसा म्हणून. हं, हं. हेच रामालय मूर्ती हांवें केल्ले आणि ते ओह! हनुमंत. हं. हनुमंत हेनो नमस्कार भंगीर आसा. हां. राम हेनो आशीर्वाद दिवचे भंगीर आसा. ते हे दिकानी धनुश्य बाण हां. आणि
इतले त्रास भोगिले, सरकारान त्रास भोगले, मनीसला त्रास भोगले, लोक त्रास भोगले. तिंक एक नमस्कार म्हण तिंगिले हा योगदानाक एक हम्म, हम्म, हम्म. मागे कडच्यान एक प्रणाम सಲ್ಲಿಕೆ म्हणून ते एक नमस्कार भंगी ते भारी ते पाटलेन म्हटले ते समोर दिसता हा एक एद्रन मग तिथले दिसते हा ते एक नमस्कार भंगी हे करले भारी सुंदर हे छान म्हणता आमगे मुख्य प्राणदेव हम्म नाही आमका हा हे 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 कान्ना भितर आमगेले कान हा बाळसे भ्रूण शिव हा बाळसे हा शेप असे उरता हम्म ते केले आता ते तुमका स्कॅनिंग रिपोर्ट पळयला वय वय म्हणजे दिसत आणि कर्णछेद म्हणून ते एक शास्त्र असा हम्म कान तोपचे जायत हा आणि आम्ही बायलाले बुगडी घालचे जायत हा ते कसले मग ते एक आमगे देहाचे आकाराचे कान असतात हा त्याची वयर हा ते कॉन्सेप्ट हे केले हो वय भारी सुंदर जाला तुमगेले हे आर्ट मेरी आमकां पळोवच्याक खुशी जातात करच्याक तुमकां त्रास मस्त वय जाल्यार आमी पळोवन खुशी पाविल पळोवन तुमी बी खुशी वय पावता वय वय आसतली. तर आता इतलो तुमगेले पळयल्या अशी वाडत वचो मुखार तुमी लिमका का तरीक एप्लाय केल्या म्हळ्यार तांतू बी तुमगेलें नांव येवो अशी होड जावो एक आतां आमी बंद कर केल्या आमगे उतर एक आतांचे युवजनांक एक कसो संदेश आसलो तुमगेलो हा संदेश म्हळ्यार आमकां वेळ कमी आसा म्हणून ओट सांगपाची वेळ वय केन्ना कमी ना आमी वेळ घालून घेवपाक आतां हांव 8-9 अवर्स काम करता तेजे मागीर हांव 7 तास न्हिदता तेजे मागीर स्नान संध्यावंदन जपा पुजा जाता तेजे नंतर म्हाका एक 2 तास आसता हम्म, हांव वेस्ट करना हांव ते टायम वेस्ट करना 2 तास 1 तास हांव फॅमिली संग उलयचें करचें आनी मागीर 1 तास एवरी मागीर 1 अवर ना हाफ एन अवर हांव डेडिकेट करता तशी थोडे 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 दीस डेडिकेट करता वचा एक दीस होड प्रमाणान तुमकां रिजल्ट दिता शाले वता चेड बी हाय काम वता लोक बी हाय कसाले वरो एक बुक वाचचे जायत ना कसाले करकुशले करचे जायत शिवणी एम्ब्रॉयडरी डिझायनिंग पेंटिंग कसाले करचे वय जाता आनी वायट अभ्यास खंयचे दवरूंक येनाकाचे ना जपपणे करया हम्म. 10 निमिष जप केल्याने तुमका 60 वर्षात ते होड एफडी अमाउंट येयलशी जाता तशी टाइम वेस्ट करनाकाची मरळी यत्न माಡು मरळी यत्न माಡು कर तुम्ही ट्राय करया हेच माझे संदेश नमस्कार नमस्कार तुम्ही इतलं बरे रितीन एक संदेश दिलो आणि तुमगेल कल आमकां दाखयली एक नवीन पळोवच्या मेळ्ळें आमकां भारी खुशी जाली तुमगेली अशी उन्नती जावो हे सांगून तुम्ही हांगा आयल्या तुमकां अनेक पण धन्यवाद आणि आमगेल सर्व वीक्षकांना हे पळयले म्हणून तांकां धन्यवाद नमस्कार नमस्कार म्हाका हांगा अवकाश दिल्ल्याक बी हांव धन्यवाद सांगता नमस्कार